पणजे ग्रेटर पिडियेंतल्यान कुडका बांबोळे कडेक काडपाचे कोफूस हांव सुटना। कुडका बांबोळेच्या लोकांबरोबर बुधवारा टीसीपीचे बसकेत कांयच निर्णय जालो ना। टीसीपीची सब कमिटी कुडकाचो प्लॅटो एरिया तरी पिडियेंत घालूंकूच जाय म्हूण ठाम, जाल्यार पुराय गांव पिडियेंतल्यान भायर काडचो म्हूण लोक मागता। आमदार सिल्वेरान पिडियेचे कमिटी गांवकारांबरोबर आनीक एक मिटींग घेवन उपरांतूच निर्णय घेवचो म्हूण सांगला। See, the whole exercise today was to curtail the planning area. We have not been able to conclude on our discussions today. At the moment, entire village areas are in PDA. Broadly, there is acceptance that those village areas should not have been included. Other than what is the plateau. When we talked about PDR, what was the principle? That eco-sensitive zones would be incentivized for conservation in lieu of development on the receiving zones. Where would the receiving zones be located? Wherever there is sufficient infrastructure and wherever there is a plateau where groundwater is not affected, where you can go high. This is the principle. So if the principle itself is defeated, then what is the solution? I can agree to everything the villagers say, but I cannot agree that the principle of planning has to be thrown in the dustbin. It can't be. Then I am not doing justice to the position I am holding. Minister and अनेक part आमकां आपोवचे कित्याक सगळे कन्फ्यूज जालेले ती व्हडली विलेजीस आसा कित्याक विलेज कुडका तुम्ही त्यांनी डिटेल स्टडी करून येतले डिटेल स्टडी करून येतले तुमची सर्वे नंबर नाका ते कोणी आमी रिक्वेस्ट करतले ते मिनिस्टर म्हणटा कितें प्लॅटोज बीन इन्क्लूड करूंक सोदता सो हाजेर आमचे मेंबर्स आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह वाडले ते अग्री जावना सो विल मे बी नेक्स्ट वेका आमी आमच्या एमएलएन अशें म्हटलां मिटींग घेतले आनी फायनलायज करतले सो हाजेर आमच्या आजुनी फायनलायज जावना सो लेट हिम टेक मिटींग एंड देन वील सी तो मिनिस्टर म्हणटा तो प्लॅटो आहा ते कुजिरा बिजिरा सगळो प्रोजेक्ट तो पीडीएन येवपाकूच जाय म्हणटा तो म्हणटा पण आमचे ग्रामसभे ऑलरेडी डिसिजन जालेले आहा आमकां इल्लोसो पार्ट गो बॅक टू ग्रामसभा 3 टायम्स आमी ग्रामसभा घेतल्या न्हू ऑलरेडी आनी लोकांक सांगलां आनी ते कितेंच इन्क्लूड करचें ना जीएमसीत आता रात दीस चालू उरपी इन हाऊस फार्मसी सुरू जाल्या। बुधवारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन वेलनेस इन हाऊस फार्मसीचे उक्तावण केले। पेशंटांक थंय उपचार घेतना सुट्या भागांसारकिल्यो कांय क्वचित लागपी गजाली मेळपाक त्रास जाताले। आता हे इन हाऊस फार्मसीक लागून पेशंटांक सगळ्यो गजाली थंयच्या थंय मेळटल्यो म्हूण आरोग्य मंत्री सांगता। फार्मसीच्या उक्तावणाक विश्वजिता बरोबर सांताक्रूज आनी सांत आंद्रेचे आमदार आनी जीएमसीचो सुप्रिटेंडंट धरून सिनियर मेडिकल स्टाफूय आशिल्लो। आणि टेंडर फॉर्मॅलिटीज बी सगळे करून आम्ही इन हाऊस फार्मसी म्हणून टेंडर केली आणि आयज हीच फार्मसी जे केईएम हॉस्पिटल आणि दुसरीकडे त्यांचे इतले आउटलेट्स आसा तांकां टेंडर गावले आणि त्या कारणा खातीर इन हाऊस फार्मसी कन्सेप्ट तुमकां एक्सप्लेन करता। गोंयचे जनतेक आनी गरीब पणजी हॉस्पिटलाक येता रातचो ताका जर सांगलें कितें गावना ते आउट ऑफ स्टॉक आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान मागीर तो एब्सोल्युटली हे जाता डेस्परेट जाता फ्रस्ट्रेट जाता तेजी परिस्थिती बिकट आसता आनी तो ते तितले पयशे हाडिना कारण आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे फ्री म्हणटा। दर दिसाक गोवा मेडिकल कॉलेजान 4 ते 5 लाख रुपया पर्यंत आमचे लोकल सेल्स जाता। हे सगळे लोकल सेल्स आमी ह्या फार्मसीच्या माध्यमांतल्यान आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न करतले म्हणजे पेशंटाक त्रास जावं न्हय। आता परत क्लॅरिफाय करता दर वर्सा आमी टेंडर काडटा तो टेंडर हा तसोच उरतलो तो टेंडरान बदलना। लोकल परचेसचं डेफिनेशन कितें जे कितें शॉर्टेज आहा जे कितें आमचे कडेन ना जे आमच्या फार्मसीन ना ते एनी केस आमी घेताच पूण घेताना लोकांनी भायर कित्याक वयचे ते सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजानूच गावंक जाय आनी 24/7 ही फार्मसी ओपन आसतली। Now this wellness is one and GAPL is one. Now under wellness we are given them 2 outlets in the OPD. One more outlet is coming there and they have a store in Yatri Niwas, a big store where they can keep their medicines there and whatever is required they will bring. They not only bring medicine, they will bring all surgicals also. Now if you see there are dental implants, orthopedic implants, stands of urology, stands of cardiology, all these things. It's a huge inventory. Plus we will see that we all follow our regular tendering pattern. That will not stop. It is not that we are giving them everything. It is the rare occasion of GMC where you don't get thing and you want to save somebody's life. That will be available there. And that is the first condition that we have put forward. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। 48 वरांत गोंयांत 2 खून ते शिवाय शिवोले पुला कडेन एका थळाव्याची बॉडी मेळ्ळ्या। कळंगुटे खुना उपरांत साश्टीत धर्मापुरा मंगळार राती एकल्याक तोपलो।
धर्मापूर कालव्या कडेन लिस्टन कुलासोक फ्रांसीस फर्नांडिसान सुरो मारलो. फ्रांसिसाक रोखडोच धरलो. कळंगुटे खुनाच्या प्रकरणात फरारी कृष्णा बेळगांवकाराक पुलिसांनी कर्नाटक घटप्रभा वचून धरलो. ताणें तोपलो तो हरियाणाच्या मनीष सिंगाक. मांडोपा रावपी 46 वर्सांच्या लिस्टन कुलासोक फ्रांसीस फर्नांडिसान धर्मापूर कालव्या कडेन मंगळारा राती सुरो तोपून मारलो. तो दुबयत कामाक आशिल्लो. फुडल्या म्हयन्याक तो दुबयत वचपाचो आशिल्लो. They were having talks while sitting at the bank of the canal. So at that time only the accused person appeared. Incident took place where at Dramapur or in Sarjara? No, it is at Dramapur. The road leading from Dramapur to Sarjara. He is staying 500 meters away from the crime scene, and he heard some noise. And at that time he went there by hearing the said noise. And at that time only argument took place between the 4 friends and this accused. And due to a sudden quarrel, he stabbed him with a knife. Why you go with the knife? You will recover. Knife घेऊन कित्याक गेलो थंय? Because it is as per my knowledge, it is a lonely area. Or he would have taken it for self-protection or something. मजगती कोळंगूट पुलिसांनी मनीष सिंग या 31 वर्सांच्या तरणाट्याच्या खुन्याक 24 वरां भितर धरलो. कृष्णा सिंग या 22 वर्सांच्या भुरग्यान सोमारा राती मनीषाक सुरो तोपून मारिल्लो. कोळंगूट पुलिसांनी कर्नाटकात घटप्रभा वचून कृष्णाक उखल्लो. इतले मजगती शिवोले पुला कडेन बुधवारा सकाळी थंयच्या प्रशांत हरमलकराची बॉडी मेळ्ळी. ताच्या मरणाचें कारण मात कळिल्लें ना. 12:30 सुमार ना हल्ला बारा किलो पळयलो तितून तारी आनी तेंच्यांनी सगल्यांनी पळयला. म्हाका अडकितालो तो वयताना भायर सरताना. आनी ती बायल बीन ताका सगळीं जाणां सोदताली कालच्यान ताका. आख्खी रात आमी ताका सोदलो धरून खंयच मेळोंक ना तो. आनी आतां सकाळीं उठून आनी तेजे बायलेक घेवन पुलीस कंप्लेन दिलेली की ना म्हणून तो बरोवपाक बी अशें. ती येतली म्हणून रावलेली ती वाट पळयताली तेंची. मजगती एटीएमा हॅक करून लोकांक लुटपी फॉरेनराक पणजे पुलिसांनी बुधवारा धरलो. धरला त्या हॅकराचें नांव ॲलेक्स पॅट्रिका. तो रोमानियाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.